सिंगल पाइप एका पाइप इतकं लोड ड्रेन व्हडलो चॅम्बर पाइप उदक जो रोड आसा तो सदांच बुडलेलो आसता, लोकांक त्रास जाता. ते रोडाची लेवल लो आसा. एवरीबडी रोड लेवल इज लो. हे गो टू पाइप तुम्ही ते लो लेवलचेर लो ड्रेन करतले. वॉटर कोणच्यान कशें वयतले? वॉटराची लेवल वयर येता. जाल्यार इज द लेवल ऑफ द रोड. Consult somebody. See, first and foremost, that drain illegal. I don't know that records you all should maintain. But there was a drain there always. Now that drain has disappeared. Yes. If that drain is cleaned from the junction up till the all the fields are there. मागीर फुडें सगळी शेतां आसा. But that main junction on that turn, drain सगळी पुरून उडयल्या. 10 मिनटांनी ते स्पीड ब्रेकरा कडेन ते गार्बेज कलेक्शन आसा पळय. It is flooded. So if 5 minutes rain is going to do that, how are we preparing for the monsoon? What work has been done? वर्षाच्या वर्षात तेच करता. कित्याक जे पर्यंत तुम्ही ते इलिगल मड फिलिंग करून स्ट्रक्चर काडिना ते उदीक खंय वयतले? लँड फिलिंगाक दिल्यो जाय. तलाटीक दिल्ले आसा पूण बरें आतां ते फ्लडिंग ते आमी डेव्हलपमेंट वर्क म्हणटा न्ही ते डेव्हलपमेंट जायना. आमी डेव्हलपमेंट केला म्हणून आमी पाड घातले ते आमचे डेव्हलपमेंट. पूण सोल्युशन कितें ते? सो अनलेस यू आर गोइंग टू हॅव सम गटर फ्लडिंग देर and at night it's going to be very difficult because people are coming there at that junction. There has been digging, nobody has repaired that part. They uspile paile they whatever they put that outside ward number 1 when you're coming towards the service lane, it's all dug up and just buried there. No work has been done. Very dangerous at night. Once the rainy season comes, it's going to be very dangerous. Starts from service road. Hoarding. No, this side. All hoardings are this side. Washing center. आज आमची ग्रामसभा आसलेली. ते ग्रामसभेक आमी आमचे फर्स्ट ग्रामसभा आसली बजेटीची एक फायनान्शियल इयराची. सो आमी ते वाचून तांकां दाखयली सगळ्यांक. आनी मागीर आमकां लास्ट टायम ती आमी ग्रामसभेक गेली ते कितें फॉलोअप आसलें ते आमी फॉलोअप केले. आनी लोकांचो इश्यू आसलेलो की ते हांगासर रस्ते आमचे पंचायती फुडल्यान कोण लोक बसता, हे भुरगे बसता, हे करता ते आमचे पेट्रोलियम आमी चालूच आहा. आमी पेट्रोलियम केला आनी वयल्यान आमकां कोण बी फोन बी करता जाल्यार आमी तुरंत येता आनी पुलिसाक फोन करून एक्शन घेता बीन. ते आमी आमचो रिकॉर्ड आहा थंय आमी घेतलेली आहा. सो ते एक ग्रामसेविका हे आहले ते सांगला ते बी आमचे चालू आहा. थंय आमचे आतां आमी हे काडला नोटिसी कितके हे हायकोर्टा प्रमाणे आमी कितके खंय कितें केलां ते बीन ते सांगले की 51 लोकांक आमी शोकस नोटीस धाडला आमी. आनी आतां आमकां थोड्यांचो रिप्लाय बी येयला, थोड्यांचो रिप्लाय उरला आमचो. सो नेक्स्ट मिटिंगे आमी मागीर ते डिस्कस करतली कशें कितें करपाचें तें. तशेंच आमकां मागीर आनी हें येयलें आमचें आतां डिसिल्टींग करपाचें खंय बीन ते एक आसलेले. सो ते आमी फेब्रुवारी हे केला ऑलरेडी आमी हे केला. सो ते फॉलोअप आतां चालूच आमचें. सो बेगीन आमी हे फावट पावसा पयलीं आमी तें करून काडटलीं डिसिल्टींग बी सगळें करून काडटलीं.